राजाचें दुसरें पुस्तक 20 पयले वणींतल्यान हांव आतां वाचतां. प्रवाद्यांतल्या त्या शिशा मदल्यान कोणें एलिशाक म्हणलें, ही सुवात जंय आमी तुजे सांगाता रावता पळय ते आमचे पासत ती चड धाकटुली. त्या पासत आमी जॉर्दन पासून या आनी थंयच्यान एक खांबो घेवन हिंगा आमी रावचे खातीर एक सुवात कोरची. ताणें म्हटलें, बरें, जाल्यार तुमी वसात. मातशें तुज्या सेवका सांगाता तूं चल. ताणें म्हणलें, हांवूय येता. म्हटल्यार तोय तांच्या सांगाता गेलो आनी ते जॉर्दन नदीच्या त्या शिमेर पावले. लांकडां कातरूंक लागले. पूण जेन्ना एकलो लांकडां कातरतालो तेन्ना ताच्या हातीन आसली पळय ती कुडाळ ती उदकान पडली आनी तो अशें बोबो म्हणूंक लागलो. आनी ताणें अशें म्हटलें, आरे म्हज्या सोम्या, ती हांवें आनी कोणाची हाडलेली. सर्वेस्पराचे सेवकान म्हणलें, ती आतां खंय पडली. जेन्ना ताणें ती सुवात दाखयली पळय तेन्ना ताणें एक बोडी त्या उदकान उडयली. त्या उपरांत ते लोक थंय वयर उबोवंक लागले. ताणें ताका म्हणलें, तें आतां तूं काड. तेन्ना ताणें हात मुखार काडून कुराड तो काडटा. दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान पयल्या 20 वरान, दुसऱ्या 20 वरान आनी तिसऱ्या 20 वरान, चवथ्या 20 वरान आनी पांचव्या 20 वरान एलिशाच्या जिविता विशीं आनी एलिशान केला पळय ते सेवे विशीं आमी थिंगा पळयता. उदाहरणा पासत 5व्या 20 वरान नामान म्हणटा पळय ताका पेखणी मेळटा. आनी त्याच वेळाचे सेवेकायन गाद घेता पळय तसलो मनीस. गहाजी ताका कोडीचें दुयेंस जाता पळय तें आमी पळयता. चवथे 20 वरान आमी नदर मारल्यार प्रवाद्यांच्यो पळय त्यो बायल्यो, एके बायलेचो घोव मेलो पळय तेन्ना तो प्रवादी मेलो तेन्ना आनी ताची भुरगीं ती अनार्थू जावंक ना पूण ती सारकी रिणान बुडलोलीं. जे कोणें रीण दिलेलें पळय ते आतां म्हणटा तुज्या भुरग्यांक आमी ओंत्तले. एलिशान एक अद्भुत रितीन पळय थिंगासर ती योजना दिल्ली पळय त्या अस्तोरेच्याच घरान भरपूर तेल सर्वेस्परान तेच्या घरान दिलें. ते फामिलीचे कोश्ट पयस जाले. त्या उपरांत आमी चवथ्या 20 वरान अशें पळयता. शुनेम नांवाच्या नोगरान रावता पळय ती अस्तोरी एलिशाक आपल्याच्या घरान रावंक सुवात दिता. तांकां भुरगे नासले आनी सर्वेस्पर तांकां भुरगें फावो कोत्ता. त्या उपरांत पळय ते भुरगो तांकां दिलो पळय तो मेल्या उपरांत आनी एलिशान मागणें केल्या उपरांत तो पूत आतां पोतून जिवन जाता पळयता. त्याच भाशेन तिसऱ्या 20 वरान 3 जाण राजा मेळोन एलिशा लागीं एडवायस घेवच्याक आयले तेन्ना जेन्ना ते एके भिरांकूळ परिस्थितीन आसलेले एलिशान दिला पळय ते एडवायजा प्रमाणे थिंगा अद्भुत कार्य जाता. तो राज साल्वार जाता ते आमी थिंगा पळयता. आतां हे 6व्या 20 वरान आमी कितें पळयता, एक धाकटुलें प्रॉब्लम थंयसर आतां घडटा. तें प्रॉब्लम कितें, थिंगासर ती आतां पळय एक कुराड थंयसर 5वो, चवथो आनी तिसऱ्या 20 वरान आमी ते सगळ्यो आश्चर्य कार्य जाल्या पळय ताजेर आमी सोर करीत पळय 6व्या 20 वरान आमी जे प्रॉब्लम पळयता पळय तें प्रॉब्लम एकदम धाकटुलेंच. तरी आसतना एलायजा ती धाकटुल्या प्रॉब्लमाकूय ध्यान तो दिता. एक अद्भुत सोद थिंगासर सर्वेस्पर आमकां दाखोवंक सोदता आनी तें कितें म्हळ्यार तुमकां हांव सांगता. आमच्या जिवितांत तें तर व्हडतें प्रॉब्लम पासून येयत जाल्यार केन्ना काबार जाना तसलें प्रॉब्लम आसत तो कितलें अवघड तें आसत आनी त्याच वेळार दर एका दिसा आनी आमच्या जिवितांत येता पळय ती धाकटी धाकटी पळय प्रॉब्लम आसत सर्वेस्पर तो आमच्या ते धाकटुल्या प्रॉब्लमाचेरूय ध्यान तो दिता. कितलें कठीण प्रॉब्लम आसा पळय त्याच प्रॉब्लमान न्हू पूण दर एकाच्या दिसानूय ल्हान ल्हान प्रॉब्लमान आमी फसलीं जाल्यारूय पासून ल्हान ल्हान प्रॉब्लमाचे पासून तो ध्यान दिता तो सर्वेस्पर आमचो. हो विशय ह्या घडणे वरवीं आमकां गोमोन येता. आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान प्रॉब्लमाचेर पासून आमकां सर्वेस्पराचो आदार जाय हें आमकां बायबल आमकां दाखयता. फिलिपकारांक बरयल्ली चीट 4 आनी ताचे 6व्या वडींत कसल्याय बाबतींत तुमी हुस्के खंवती काडिनाकात पूण सगळे तुमची विनंती तुमी मागण्या वरवीं सर्वेस्परा मुखार दवरात. अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. खंयच्याच बाबतींत तुमी हुस्के खंवती काडिनाकात. सगळ्याक तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान वचोन विनंती करात, मागणें करात. आमचे मदें जायते लोक व्हडते प्रॉब्लम आसता पळय तेन्ना आमी देवा लागीं येतात पूण ल्हान प्रॉब्लम जाता पळय तेन्ना आमी
सर्वेस्पराचो आदार घेवच्याक आमी नको कित्याक फाटीं सोदता भक्त सिंग म्हणटा पळय तो भाव, तो एका दिसा आपल्याचे केंस मारपाक म्हटल्यार आनी हाड काडपाक पासून सर्वेस्पराक तो विचारूंक गेलो, सोमया म्हजें हाड वाडलां, केंसूय वाडलां, तूं म्हाका परवानगी दीत जाल्यार त्या बाबराशी वयतलो म्हणून सांगलें, पूण सर्वेस्परान नाका म्हणलें. आमचे मदें जेन्ना कोण केंस मारूंक जाय आनी शेविंग करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्परा कडेन वचून परवानगी मागता काय? तो परवानगी मागूंक गेलो, सर्वेस्परान ताका नाका म्हणलें. थोड्या दिसा उपरांत ताणें परतून म्हणलें, सर्वेस्परा म्हजे केंस बी वाडत आसा, ते आतां कातरूंक जाय. जाल्यार सर्वेस्परान म्हणलें, तूं आतां थोडो तेंप आनीक मातसो राव. आतां कित्याक सर्वेस्पर हिंगासर आतां वाडयता तें हांव नकळो, तेजे केंस वाडत थिंगा आसा. आनी ताजे उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, आतां वेळ येयला, आतां वच आनी तुजे केंस ते कातोर. आतां तो पळय केंस कातरूंक गेलो पळय तेन्ना पयलीं तेजे केंस ल्हान आसताले, केंस धाकटुले आसले म्हणून ते रोखडेंच मागीर कातरपाक सोंपें आसतालें. पूण आतां केंस वाडलेले आसा म्हणून तुका सर केंस कातरपाक जाय तो वेळ लागलो. ह्या भाशेन थिंगा केंस कातरपाक जाय तो वेळ लागता म्हणून थिंगासर भक्त सिंगान त्या बाबराक थिंगा सगलो देवाचें शुभ वर्तमान ताका सांगलो. ताका एक बरी सोमदी मेवली आनी अशें सांगल्या उपरांत तो मनीस साल्वार जालो. आतां ताचें फळ पळय भक्त सिंगाक कितें गोमोन आयलें की पळय फाटीं तेन्ना हांव सर्वेस्पराक विचारलें पण म्हजे केंस कातरूंक जाय पळय तेणें कित्याक थिंगासर ना म्हटलें पळय ताका सोजमिकाय मेवली. आतां ताका सोजमणी मेळ्ळी. केंस मातशे लांब जाल्या उपरांत आनीक थिंगासर कातरपाक ते चड वेळ लागता. बरी खबर सांगपाक म्हाका आनीक तुका वेळ मेवलो आनी बरो वेळ मेवल्या उपरांत ताचें कितें फळ मेवलें? तो केंस मारपी त्या भावाक सोत कितें तें गोमोन आयलें. आमच्या जिवितांत दर एक विशयान आमी सर्वेस्पराचो आदार घेतल्यार कितलें बरें जातलें. तूं घरालो भायर सरतना तें कसलेंय काम तें आसूं तें. जायत्या वेळाचेर जायतीं जाणां भावां भयणां तीं आशा धरून आसा कितें हांवें सर्वेस्पराक महिमा दिवची. म्हज्या जिविता वरवीं सर्वेस्पराची महिमा जावची. ह्या भाशेन सगल्यांची आशा आसता. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जेजू क्रिस्ताच्या जल्माक तेन्ना आमी स्वर्गांत रावन स्वर्गदूतांचो एक पंगड येवन थिंगा एक बरें गीत गायता म्हूण आमी जाणा. स्वर्गार सर्वेस्पराची महिमा आनीक पृथ्वीमेर सर्वेस्पराक मानवता ती त्या मनशाचेर शांती आसूं. हें बरें गीत आमी पळयता. पृथ्वीर आसा पळय ते मनशाचेर तो एक शांती जाय जाल्यार थिंगासर आमकां जायें सगल्याकीन पयलें स्वर्गार कितें जावचें? सर्वेस्पराक महिमा मेळची. स्वर्गार सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय जाल्यार ताचे उपरांतूच जे पृथ्वीर आसा पळय तांचे जिवितार शांती मेळटली. ह्या पृथ्वीमेर तुका आनी म्हाका शांतीचो अनुभव मेळोंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराची बेसांवां आमी चाखोंक जाय जाल्यार आमच्या जिविता वरवीं स्वर्गार सर्वेस्पराक कितें मेळोंक जाय? महिमा मेळोंक जाय. आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या कामा वरवीं, आमच्या उलोवपाचे वरवीं, आमच्या वावरा वरवीं, आमचे संवे वरवीं आनी जिविताची चाली वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळटोच. आमकां हे पृथ्वीचेर आमचे जिविताचेर शांती आमी अनुभवतलीं. सर्वेस्पराचो अपमान करता तशीं आमी जियत जाल्यार, आमचे सरभोंवतणी लोकांक आमी कश्ट दीत जाल्यार, आमचो वावर सारको करिनात जाल्यार, आमची वागणुकी सारकी ना जाल्यार सर्वेस्पराक प्रसन्न जावचो ना. सर्वेस्पराची महिमा जावप म्हणल्यार सर्वेस्पराक आनंद मेळोंक जावो. सर्वेस्पराक आनंद मेळोंक जाय जाल्यार आमी सर्वेस्पराच्या उतरां प्रमाणें जिवचीं. उतरां प्रमाणें आमी जियेना जाल्यार सर्वेस्पराक आनंद करूंक जावचें ना. म्हटल्यार तुज्या जिविता वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळोंक जाय जाल्यार तुजें जिवीत देवाच्या उतरां प्रमाणें आसूंक जाय. तूं घरांतलो भायर सरता तेन्ना कितें करूंक तूं वयताय, कसलें काम करूंक तूं वयताय, कोणाक तूं मेळोंक वयताय, कित्याक मेळोंक वयताय तें तुवें बरें जाणा जावचें. देवाच्या सेवकान अशें म्हणलें, तूं घरांतलो भायर सरता आसतना तुका एक प्रस्न कर. हांव वचोन पळय जें काम करपाचो आसा पळय ते कामा वरवीं सर्वेस्पराक महिमा मेळटली वो अपमान तेजो जातलो, वो दूख हाडटलें तें मातशें प्रस्न कर. हांव जें करूंक वयता आनी जंय खंय हांव वेतां, हांव थंय गेल्या उपरांत तें काम केल्या उपरांत सर्वेस्पराक आनंद मेळटलो वो ना? खरें म्हणल्यार सर्वेस्परा कडेन परवानगी मागल्या मुखार तो वचोंक म्हणटलो वो ना? सर्वेस्परा कडेन परवानगी मागीत जाल्यार तो म्हाका मेळोंक दितलो वो मेळोंक दिवचो ना? सर्वेस्परा कडेन परवानगी मागल्या उपरांत तें काम करूंक दितलो वो ना? तें विकतें घेवपाक दितलो वो ना? थंय वचोंक दितलो वो ना?
म्हाका 2 पूत. तांकां तर भायर वचोंक जाल्यार तेणी म्हजे लागीं परवानगी मागचीच पडटा. हांव हैदराबाद आसूं वो हैदराबादा भायर आसूं, वो हांव भायल्या गांवांत रावं, ते म्हाका फोन करून म्हजे लागीं ते विचारपाक ते फोन कोत्ता, परवानगी मागता. ते भायर वयता पळय, ते म्हाका सारकें तर दिसत जाल्यार, तें सारकें आसा जाल्यारूच हांव तांकां परवानगी दितलों भायर वचोंक. नाजाल्यार तांकां हांव सांगता तुमकां भायर वचपाची गरज ना. ते विकते घेवपाची गरज ना. तूं वचनाकाय. अशें सांगोन ते उगी रावतात कित्याक डॅडीन थिंगासोर सांगलां तुमी वचनाकात. जें डॅडीक पसंद ना तें डॅडीक मानवना. डॅडीक जें पसंद ना तें आमी कित्याक करचें? एक मनशाची पूत पळयतले तर आज्ञाकारी आसत जाल्यार सर्वेस्पराचे पूत आमी कितले आज्ञाकारी आसूंक उपकारना? आमी जेन्ना भायर वयतात, कसलें काम कोत्तात, थिंगासोर कसलो तरी कोशीश कोत्ता हांव, सर्वेस्पराची परवानगी घेतल्यार कितलें बरें जातलें. आतां तुमी मातशें आयकात. आमी हिंगासर एका कुलाडी विशीं आमी पळयता पूण आतां ती कुराड कितें दाखयता पळय तें आमी मुखार पळोवया. एलायजा प्रवाद्याचे जायते शिश्य आसात. ते सगळे प्रवाद्यांचे एक इस्कॉलांत सर्वेस्पराची सेवा करपाची ट्रेनींग घेतात. थिंगासोर ती सुवात आतां ल्हान जाल्ली आसा. म्हणल्यार प्रवाद्यांचे पळय ते रावता पळय ती स्कूल, प्रवादी पळय शिंकतात पळय ती आतां शाळा वाडत आसा. ती वाडत आसा. जंय देवाचे उतरां पोरमाणें देवाची सेवा जाता पळय त्या सुवातेर वाड जाता. जंय सर्वेस्पराचे इच्छे पोरमाणें सेवा जाता, तसलो सर्वेस्पर दास जाल्यार थिंगासोर सेवा वाडटा. येस थिंगा दिश्टी पडटा. एलायशाचें जिवीत त्याच भाशेन आसलोलें. एलिसाचो संदेश देवाच्या उतरां पोरमाणें आसलो. त्या पासत ती सेवा वाडत आसली. अशें वाड जाता आसतना थोडे पळय ते शिश्य येवन, म्हजे स्वामी, पळय जंय आमी थिंगा रावता पळय ती सुवात ल्हान जाल्या. ही सुवात आमी वाडोवंक जाय. ह्या भाशेन एलायशा कडेन येतात आनी परवानगी मागता. ह्या भाशेन ते आतां येवन परवानगी मागता जाल्यार एलायशा एक प्रवादी. आतां तुमी आयकात तो राजांक थिंगासोर एडवायस दिता. वाट चुकला पळय तांकां तो शिडकावणी दिवपी मनीस. ताजे लागीं पळय ते लोक येता ते व्हड जावं ल्हान जावं तांचे कश्ट आसल्यार तांकां तो थिंगासोर एडवायस दिता. आतां थंयसर आमी कितें पळयता तो आसा पळय ते म्हणल्यार थिंगासोर बरें आसा. पूण ते अशेंच जिवचे न्हू म्हूण ते पासत तेजे उपरांतूय ह्या जिवे सर्वेस्पराची सेवा मुखार वचोंक जाय जाल्यार येता पळय ते पिळग्यांक मुखार व्हरपाक थिंगासोर आनीक शिश्य तांची गरज. त्या पासत शिश्यांक तो तयार कोत्ता. म्हटल्यार फकत ह्याच पिळगेचेर तो चिंतिना पूण येता पळय त्या वेळाचेर पासून सेवकांक तयार कोत्ता. D.L. Moody असलो एक देवाचो चाकर, चार्ल्स स्पर्जन एक बरो देवाचो सेवक, हे दोगूय सेवक बायबल कॉलेजींत शिकोंक ना. बायबल कॉलेजींत ते शिकोंक पावनाकूय, पूण ते आपल्याचे दिमेन रावन बायबल ते बरे शिकल्या. बायबलाचो बरो संदेश तांणी दिला. पळय ते तेन्ना पर्यंत जिवीत आसा पळय तितली सेवा करपाक ते पुरो. ह्या भाशेचे स्वार्थी जिवीत ते आपल्याच्या जिवितांत जिवंक ना. तांणी बायबल कॉलेजी सुरू केल्यो. आमकां संदी मेळोंक ना. बायबल कॉलेजींत शिकपाची संदी आमकां मेळोंक ना. आमी जी सेवा करता पळय आमचे सांगाता तें सोंपोंक उपारोना. येता पळय ते पिळगेक बरे सेवक तयार जावंक जाय. अशेंच चिंतून थंयसर D.L. Moodyन तेच भाशेन चार्ल्स स्पर्जन बायबल कॉलेज बायबल ट्रेनींग सेंटर सुरू केलें. कितें तांचें नदरेन आसलें? येता ते पिळगेक नदरेन धरून. जरी तुमी ओत्मीक दादलो आनी बायल जाल्यार फकत तुमचेंच तुमी चिंतचे ना पूण येता ते पिळगेचे पासून तुमी चिंततलीं. येता ते पिळगे विशीं पासून तुमी चिंततलींच. आमच्या कॅल्वरी टेंपलांत पासून बायबल कॉलेज आसा. दर एका दिसा ते बायबल कॉलेजींत वचून कितें पळोवच्याक म्हाका जावचें ना म्हणून हांवें म्हजे बायलेक जबाबदारी दिल्या. ती तें पळयता. हांव तिका आदार दितां. उतरां पोरमाणें थिंगासोर चलोंक जाय म्हणून. त्याच भाशेन आमचें बायबल कॉलेज चलयता. जायते स्टुडंट येतात आनी बायबल कॉलेजींत ट्रेनींग घेतात. ते सगळे आमचे बायबल कॉलेजीचे मेंबर काय म्हणून? ना, ते दुसरे प्रांतांतले
दुसऱ्या शारांतले, दुसऱ्या सोबेंतले, दुसऱ्या सेवकांचे भुरगे येवन कॉलेजींत ट्रेनिंग घेतात. तांकां आमी कित्याक ट्रेनिंग दिता? पवित्र पुस्तक म्हणटा संवसाराचे शिमे पुरान वसात आनीक देवाचे शिश्य करात. प्रचार करात, शिश्य करात. आमी येता ते पिळगे विशीं चिंतूंक जाय. येता ते पिळगे विशीं आमी चिंतूंक जाय. एलिशा येता पळय ते पिळगे भाशेन आपली जबाबदारी तो पुरी कोत्तालो. तो गेल्या उपरांत सोर्वेस्पराची सेवा मुखार वचोंक जाय म्हणून तो शिश्य तयार कोत्ता. ह्या भाशेचे शिश्य तयार करपाचे ते मुखेल गिलगाल ते सुवातेर आसा, बेतेलान आसा, जॉर्दन नदये लागीं आसा आमी पळयतांव. आनी जायते कोडे साम्युएल पासून शिश्यांचे तसले इन्स्टिट्यूट चलयतालो. प्रवादी तयार करपाचे पाठशाला तो तयार करताले. सगळे आपल्याचे चिंतिनासतना सेवा कोत्ताले. ह्या भाशेन आपल्याचे चिंतिनासतना ते सेवेन मुखार सरता. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे सेवा कोत्ता म्हणून थिंगासर वाड जायत आसा. ते सेवेन वाड जाता. ह्या भाशेन ते सेवेन वाड जातोच थिंगासर ते शिश्य येता आनी म्हणटा सोमया, आमी रावता पळय ती सुवात एकदम ल्हान जाता. आतां आमी वाडोवया. पळय जी सुवात आसा जंय आमी रावता पळय ते सुवातेक आतां आमी मातशें वाडोवया. त्या पासत तुजी परवानगी जाय. ते प्रवादी थिंगासर येतात, परवानगी मागतात. कितें बरें आसा पळय थिंगासर तें वापुरतात. तें कितें तें आमी पळोवया. हावेसर 6 वोड 2 ह्या पासत आमी जॉर्दन पासून या आनी थंयसरसान लांकडां घेवन हाडून हिंगा आमकां रावपाक एक सुवात तयार करया. शिश्य येवन म्हणटा आमी बांदतले. आमी सगळे वचोन एक एक लांकूड घेवन येतले. एक सोबा बांदूंक जाय जाल्यार, एक सोबेची वाड जावंक जाय जाल्यार, एके सोबेचो वाड जावंक जाय जाल्यार फकत सोबा चलयता पळय ताचेरूच तें आसना. हें तूं केन्नाच विसरो नाकाय. ते शिश्य येवन म्हणटा आमी एक एक लांकूड घेवन येतले. आयज आमचें कॅल्वरी टेंपल इतली वाड जाला म्हणटोच आयज संवसारान एक वेग्यान वाडटा पळय ती सोबा म्हणून आख्ख्या संवसारान फामाद जाता. आयज दर एक आयतारा दिसा कितलेच लाखाचे लोक येवन थिंगा आराधना करता अशें म्हणटात. हें फकत सतीश कुमार उतर दिता पळय तें ताका लागून जाला अशें कोण तर म्हणटा जाल्यार हांव तें सोत मानिना. कित्याक हांव अशें म्हणटा? ह्या सोबेन हजारांनी लोकांनी तांणी आपल्याकूच भेटोयला म्हूण. सोमवार ती शेनवार पासून ते आपल्याची जबाबदारी पुरी कोत्तात. आपल्याचे फामील थिंगासर ते पळयतात आनी आपल्याचे भाव भयण आसा पळय तांकां शिक्षण दितात. सोनवार आनी आयतार येयल्या उपरांत ते आपल्याचे सर्वेस्परा पासत, ताच्या राज्या पासत आनी ताच्या सोबे पासत ते आपल्याकूच समर्पीत कोत्ता. आनी तेच भाशेन जायत्या लोकांनी तांचें सगळें जिवीतूच सर्वेस्पराचे सेवे पासत दिला. बऱ्यो शिरवेश्यो सोडून, तांकां मेळटालो पळय तो व्हडलो पागार ते त्याग करून आमचे कॅल्वरी टेंपलान फूल टायम सेवेन भाग घेतात. ह्या भाशेन सगळे आपली ती जबाबदारी पुरी कोत्ता म्हणून दर एकल्याक दिल्या पळय तें काम तो पुरे कोत्ता म्हणून त्या पासत ते नोंबुरान जावं वो कर्नुलान जावं वो हैदराबादान जावं हे सगळे सोबेंत वाड जावपाचें कारण दर एकलो आपलो हात मुखार करून आदार कोत्ता त्या पासत. दर एकल्याक जबाबदारी दिल्या पळय ती पुरी कोत्तात त्या पासत. सगळे तांचे बोळान सर्वेस्पराचे सेवेन ते भाग घेतात म्हणून ती सेवा हिंगा मुखार सरता. आनी त्याच वेळार भायल्या तेरांतल्यान कसलो सपोर्ट येनासतना, भायल्या तेरांतल्यान कसलेच फंड येना, इतली व्हड सुवात आमी विकती घेवन पावल्यात, इतलें व्हड तें आमी मंदीर तें बांदूंक पावल्याव, हें सतीश कुमारा कडेन जावंक ना. तें केन्नाच जावचें ना. आमचे कॅल्वरी टेंपलान दर एकल्यान तो भार उबारला. आमचे पासत एक घर जाय, आमचे पासत मंदिरा पासत एक सुवात जाय. ह्या भाशेन दर एक मनशान आपल्याचे त्याग करून दान दिला त्या पासत, आदार केला त्या पासत, त्याग केला त्या पासत इतल्या ह्या व्हडत्या शाराच्या मोदेकांत ही सुवात आमकां विकती घेवंक मेवला आनी एक बरें मंदीर सर्वेस्पराच्या हाताच्या बोळा वरवीं आमी बांदूंक पावलीं. सगल्यांनी तितूर वावर केला. आमचे मदें कोणाच्यानूय तेजे पासत घर घेवपाची गरज ना.
दुसऱ्या देसान पळय जेन्ना देवाचे उतराचे हांव सेवेकाय करूंक गेलो पळय तेन्ना ताणें म्हजो इंटरव्यू घेतलो आनी इंटरव्यू दिवपाक हांव गेलो तेन्ना चलते भाशेन ताणें म्हाका अशें विचारलें, तुवें पोरसांनी 2 दिसांनीच तें मंदीर तुवें बांदलां? सतीश कुमार तूं अशें म्हणटात? तें मंदीर थिंगासर पोरसांनी 2 दिसांनी बांदलां, हें सारकें काय? ह्या भाशेन ते विचारता. आनी तेन्ना हांव तांकां असो जबाब दितां, सतीश कुमारान तें बांदूंकूच ना. आतां पसून सतीश कुमारान खोपटी पसून बांदूंक ना. आनी मंदीर कितें बांदतलो? हांव तांकां सांगतां तें सतीश कुमारान बांदून हाडूंक ना. हांव तांकां सांगतां पळय हें मंदीर सर्वेस्परानूच बांदलां. ह्या संवसारांत कोणचोय तो बिल्डर आसूं ताका हाडून हें मंदीर दाखयत जाल्यार बाबा आमी तुका जाय तितले पयशे दितले, मातशें तूं 52 दिसान तूं बांदून तो हात जोडून वयतलो. कित्याक हें मनशाक कोणें घडचें ना. आमचो हो कॅल्वरी टेंपल बांदचे आदीं हांवें जायत्या बिल्डरां कोणें हांवें उलयलां, सगल्यांनी हात जोडले. आनी मागीर थिंगासर एक बिल्डर येयलो आनी तेजे उपरांत 15 दिसांनी ताणें हात वयर कोपारले. आपल्याच्या वावराड्यांक पसून ताणें कांय दिवंक पावूंक ना. आनी असल्या वेळाचे सर्वेस्पराचे कृपे वरवीं आमच्या कॅल्वरीन टेंपलान रावतात पळय ते जायते भावा भयणांनी सगल्यांनी हात आपल्याच्या मुखार काडलो. दर एकल्यान एक फातर उबारलो. आमचें मंदीर आपल्याच हातांनी ताणें बांदून हाडलां. हजारांच्या लोकांनी, जायतोच लोक सगळे एकठांय जावन ताणें बांदलां. ते पासत हें घडोवन आयलें. हें सर्वेस्परान बांदून हाडलेलें मंदीर. त्याच वेळार भारत देशांत 14 भाशा आसात, 29 राष्ट्रां आसात, 125 करोडाचो लोक आमी रावता. बरी खबर आयकोनासतना, बरी खबर तांचे कडेन पावूंक ना म्हणून दर एक मिनीट 110 मनीस मरतात. म्हणल्यार दर एक सेकंडान 2 जाण इफेनान वतात. आतां कोणाकूच इफेनान वचपाची गरज ना, कित्याक पातकी जिवीत तांकां इफेनान वता, तांची पातकां तांकां इफेनान वतात. पूण तो मनीस इफेनान वचोंक उपकारना म्हणून जेजू क्रिस्त मनीस जावन सगल्या मनशाचें पातक आपल्याचेर घेतल्या उपरांत तो खुर्सार मेलो आनी जेजू क्रिस्ताचें पळय तें बलिदान तेणें दर एक मनशान तर तें बांदून घेतल्यार तांचो नाश जावचो ना, तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें पवित्र पुस्तक म्हणटा. हें सोत नको म्हणून दर एक सेकंड 2 जाण मनीस इफेनान वेतात. हें सोत जाणा पळय तें आमकां उगी रावपाची आमकां परवानगी ना म्हणून कल्वरी आवाजा वरवीं आमच्या देशांत रावतात पळय तांकां मुखेल 14 भाशेन बरी खबर तांचे भाशेन ट्रान्सलेट करून दर म्हयने आमी थंयसर सुमार 600 कार्यक्रम आमी थिंगासर दाखयतात. बरी खबर आमी परगट करतात जायत्या चॅनलां वरवीं. भारत देशाच्या इतिहासान इतले भाशेन, इतले चॅनलान आतां पसून खंयचीच सभा ही बरी खबर इतल्या सगळ्या राष्ट्रांत आमची ही कॅल्वरी टेंपल करूंक पावला. पूण हें सगळें सतीश कुमारा वरवीं जालां ना. जाल्यार तें कशें घडोवन आयलें? आमचें कॅल्वरी टेंपल आसा पळय तें जबाबदारी घेता तो लोक, आत्मीक लोक, थारोवन जाल्लो लोक. हें उतर आयकोन म्हज्या जिवितांत सुदार आयली. हे उतरा वरवीं हांव पातकी म्हणून गमोन आयलें. मन बदलून आमचें जिवीत बदल्लें. हें उतर जे कोण आयकतात तांचे जिवितांनी सुदार येतलो. हें सोत जाणा जाणता पळय ते जायतो लोक ज्या उतरा वरवीं तांच्या जिवितांत सुदार जाला, हेंच उतर आख्ख्या संवसारांत पावूंक जाय, आख्ख्या ह्या देशांत पावूंक जाय म्हूण आपल्याचे त्याग करून ते भेट दितात. आनी आपल्याचे ते भेटे वरवीं हें सगळें संभव जालां. त्या दिसा शीश येवन एलाजाक म्हणटा आमचे मोकार एक कितें तरी जाय, कितें तरी आमकां गरज आसा. आमचे पासत ही सुवात ल्हान जाल्या. पळय कितें जाय पळय तें सोबेन पारकूंक जाय. पळय सोबेन कितें उणें आसा पळय तें सोबेच्या लोकांनूच वळखोंक जाय. सेवेन पळय कितें गरज आसा पळय तें सेवेकच लोकांक कळोंक जाय. सेवा करपाची पळय थिंगा सोमदी आसा पळय ते सेवेच्या लोकांक सोजमीणकाय घेवंक जाय. आनी जेन्ना पळय कोण तें वळखना जाल्यार मागीर कितें जाता, मागीर सेवकाक सांगचें पडटा. त्या सेवकाकूच बोगोर बोगोर सांगचें पडटा. दावो वांटो सेवकाक दिवंक जाय म्हणून सांगपाची गरज ना. सोबेन तें सोजमणी घेवची. बरी खबर सगळ्या संवसारांक सांगूंक जाय म्हणून हें बोगोर बोगोर सेवकांक सांगपाची गरज न्हय. ह्या सोबेनूच तें वळखून घेवचें. सोबा पळय ती ल्हान पडटा जाल्यार ती आनी वाडोवपाची ती जबाबदारी सोबेनूच वळखून घेवची. पवित्र सर्वेस्परा बापा, एलिसाचे मागणे आनी एलिसाचे सेवे वरवीं ते सेवेन पळय ती जाली पळय ते घडणी वरवीं तूं आमचे लागीं सारकें सुटावें करून उडयला म्हूण तुका दिनवासता हांव.
ते रावता पळय ती सुवात ल्हान जाली, तांकां ती गरज आसली वाडोवपाची, तांकां ती गोमन आयलें. त्या शिशानूय थिंगासोर ते वळखलें. तेच मुखार आयले. आपल्याचे हात मुखार काडले. सोगल्यांनी ती लांकडां हाडपाक ते मुखार सरले. बापा दर एक सोबा ह्या भाशेन वाडची, जाल्यार आमची पसून सोबा ती वाडोंक जाय, जाल्यार दर एकल्यान आपल्याची जबाबदारी पुरी करची म्हणून. सेवेन तांकां पळय जबाबदारी दिल्या पळय ती सगळी पुरी करच्या खातीर तांकां बोल आनी आदार दी. सोमयाजी सगळीं हांगासर तुज्या हाजीरपणान बसल्या आनी तांचे कोश्ट तुका ते सांगतात. ल्हान कोश्ट जावं ते ओ व्हड कोश्ट जावं ते सगळे तुका सांगतात तेन्ना तूं आमकां जबाब दितलोय बापा. नामानाची कोड पसून तुवें बरी केली बापा. उदकान बुडलेली पळय ती कुराड पसून तुवें वयर काडून दाखयली. आमच्या सगळ्या सांगाता तूं बरोबर राव, आमच्या बरोबर तूं राव बापा. आमच्या सांगाता रावन तूं आमकां मुखार व्हर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Post box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.